माथ्यू बी. शेवट आनी जेजूचें दुसरें येणें. जेजू देव मंदिराच्या निसणटना विशीं उलयता. चॅप्टर 24. जेजू देव मंदिरांतलो भायर सरून वेता आसतना देव मंदिराचे बांदावळीचेर लक्ष लाय म्हूण सांगूंक ताचे शीस लागीं सरले. ताणें जाप दिवन तांकां म्हणलें, हें सगळें तुमी पळयतात न्हय? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा निसणटन जावन फातरार फातर उरचो ना. कोश्ट आनी धुमाळे. तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एकवडे आसतना शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें आनी तुज्या येण्याची आनी कालाच्या शेवटाची खुणाकोण ती आमकां सांग. आनी पोत्ती पालून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणेन फटयना जावं चोत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. तुमी झुजांचो आवाज आनी लढायांची दाग आयकतल्यात. आंकांतून नाकात. तर हें सगळें घडोंक जाय, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. कित्याक राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर उपरासतली. हांगा थंय भूक पडटली आनी भुंयकांप जातली. पूण हें सगळें फकत पोरसूत वेळीची सुरवात. तेन्ना पिडापीड दिवंक तुमकां धरून दितलीं आनी तुमकां जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवां पासत सगळीं राष्ट्रां तुमकां जळटलीं. तेन्ना सोबार जाणांचो भावार्थ हालतलो. मनशां एकामेकाक लावून दितलीं आनी एकामेकाक जळटलीं. सोबार कुड्डे प्रवादी उपरासतले आनी जायत्यांक फटयतले. आनी खोटेपण वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग शेलमोडो जातलो. शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तांकां देव तारण दितलो. आनी स्वताची साक्षी सगळ्या पोरसांक मेळचे खातीर हें सर्गींच्या राज्याचें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसारांत परगट जातलें. आनी त्या उपरांत शेवट येतलो. व्हडलो संताप. दानियल प्रवाद्यान सांगून दवरलेलो तो सत्यानासाचो कांटाळो. पवीत जाग्यार उबो आसलेलो तुमी पळयतच वाचतात तांणी हें समजुचें. जेन्ना जुडेयांत आसलेल्यांनी दोंगराचेर पळून वेचें, पाठसार आसलेल्यान आपल्या घरांतलें कितेंच व्हरूंक सोकला देंवचें न्हय. शेतांत आसलेल्यान आपलें आवरण व्हरूंक परत येवचें न्हय. तो दीस येतोच घरबेस्त बायलांचें आनी दूद दितल्यांचें कोटा. तुमची पळापळ हिंवाळ्यांत वो सनवारा दिसा जायना जावंक मागात. कित्याक तेन्ना संवसाराच्या ओरंबाक थावन तें आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो एक व्हड संताप येतलो. आनी ते दीस उणें करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटावणचो नासलो. पूण विंचून काडलेल्यां खातीर ते दीस उणें केल्यात. तेन्ना पळय, क्रिस्त हांगा आसा वो तो थंय आसा म्हूण कोणूच तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी तें सत मानूं नाकात. कित्याक कुड्डे क्रिस्त आनी कुड्डे प्रवादी उपजतले आनी जाता जाल्यार विंचून काडलेल्यांक पर्यंत फसोवंक पुरो तसल्यो व्हडल्यो खुणां आनी ओचोऱ्यां करून दाखयतले. चोत्राय दोरात. हांवें तुमकां हें आदींच सांगून दवरलां. देखूनच अशें कोण तुमकां म्हणीत जाल्यार, हो पळय तो अरण्यांत आसा, तुमी भायर सरूं नाकात, वो हो पळय तो घरांत भितर आसा, तें तुमी सत मानूं नाकात. कित्याक जशें झगलाणें उदेंतीक मारता आनी अस्तंतेक पर्यंत झगझगता, तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. मोडें आसा थंय गिरूय एकठांवतले. मनशाच्या पुताचें येणें. त्या दिसांचो संताप येना फुडें सुर्याचेर काळोख पडटलो. चोंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना. नखेत्रां मळबा वेलीं सोकला पडटलीं आनी अंतराळा वेल्यो शक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना मनशाच्या पुताची खुणां मळबार दिश्टी पडटली. संवसारांतलीं कुळां ओडीं बुडयतलीं
आनी पोदवेन आनी व्हडे मोहिमेन मळबाच्या कुपांचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक देखतलीं. आनी मोठ्या आवाजाचो कण्णो दिवन तो आपल्या दुतांक धाडटलो. आनी सोनवाराच्या चारूय दिशां वेल्या अंतराळाचे एके शिमे थावन दुसरे शिमे पर्यंत आसलोल्या ताच्या विंचलोल्यांक जमयतले. अंजिराच्या झाडाची वोपार. अंजिराच्या झाडाची वोपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो रोसभरीत जातात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तेच परी तुमी हें सगळें पळयल्या उपरांत तो लागीं पावलो दाराच्या उंबऱ्यार आसा म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. अंतराल आनी प्रितूम सोदतलीं पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोदचीं नात. दीस तशी घडी कोणूच नकलो. पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची आनी ते घडयेची खबर ना. नोआच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें. बुट्टे आदल्या दिसांनी नोआ पेट टारवांत भितर सरलो. तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन नासलो. आनी पोरयालो येवन तांचो सगळ्यांचो नाश जाय पर्यान तांकां कांय एक कळ्ळें ना. तशेंच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दळूंक आसलेल्या दोगां बायलांतले एकलेक वतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो तें तुमी नकळत, देखून जागृत रावात. हें मात मनान धरात. कोणूय घरकार रातीच्या खंयच्याय पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी आनी अविस्वाशी चाकोर. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक धोनी विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घोराब्याचेर अधिकार दिता. असलो चाकोर कोण जायत? आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम कोत्ता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बास्कोल चाकोर आपणाक भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो धोनी येवंक काळाव कोत्ता आनी आपल्या बराबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकलो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्का दितलो आनी ताची घट ढोंग्यां सारकी जायशी कोत्तलो. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत करकोरावन आसतलीं. देवाचें उतर.